आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आम्ही एकठांय जाल्या, सोबे माझा बोलू ओरल्या, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, विवेची मोजाला खाली एकठांय जाल्या आमी, क्रिस्ताया कोरुप्रमाण एकाच पाड्यार एकाच काळजात, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आम्ही एकठांय जाल्या, सोबे माझा बोलू ओरल्या, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आपुरबाईच्या भाव भयणीनो, आयज कुशालकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची सोगता सोर्वाच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोर उमतां. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलां, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय ह्या पवित्र मिसाचे बेटेन आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवा चाकरेचेर, मोगा बोगसण्याचेर बांदलोलें ताचें राज. जेजू न्हयच फकत आपल्या उतरांनी हीं तत्वां परगटलीं, पूण आपल्या जिवितान तो जियेलो. आयज ह्या जेजूच्या राजाचें आमी गवाय. जेन्ना आयज दोन प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पालतांव, तेन्ना दर एका कुटुंबान कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेलेले तत्वां मुलांचेर बांदूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान गवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच दोन प्रांतीक कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समोर पुया. भयणी भावालो, आयज जे भाशेन तुमी आयकलां, आमी जेजू सोगता सर्वांचो राजा, क्रायस्ट द किंग हाची परब करता. आनी हो दोबाजो पवित्र सभा आमकां करूंक लायता. खुशाल जावया. आमी सोगलीं जेजूच्या राजाची हडदेरी, आमी सोगलीं जेजूच्या राजाची वांगडी. पूण जे भाशेन जेजूचें राज कसलें तें आमी नियाळटल्या. मागुया ह्या राजांत आमी फावत तसलीं नागरिकां जावंक. मागुया आमचे गोराबें पासत आज डे डेडिकेटेड टू फॅमिली अपॉस्टलेट. प्रत्येक घराचेर जेजू राजान आपली राजवटकी चलोवंक, राजवटकी मोगाची, राजवटकी सोंसणीकायेची, राजवटकी सेवे चाकरीची, राजवटकी जिविताची. आनी असली कल्पना मनान धरून थँक्स गिवींग फातिमा आल्मेदा आनी फॅमिली तांचे इंतसां बसत मागुया. तशेंच मागुया
आपलो वाडदीस समरमतलें बसत आमचो भाव सेल्स फेर्नांदीस, आमची भयण पियेदाद गामा आनी जोनाल गोन्साल्वीस देवान तांकां कुडियेत्म्यांची भरपूर भलायकी दिवंक आनी सगळे तरेचे आशिर्वाद तांचेर पळोवंक हे मिसांत मागुया. आनी आमचें मागणें फळादीक जावंक जायते फावटी आमी असोकताय देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणींचेर अपमान केल्ले खातीर कोणती बरीच काळजान देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यन सदांच संकवार बरी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं.
आमचे एक एकल्या चिंते सवा ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. भोव करून मागुया जेजू सोगटा सर्वांचो राजा ताणें आमचे कुटुंबांचेर आपली राजवटकी चलोवंक. सोर पदवीधर आनी शासनाचे देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोसनां संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळीं रोसनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता शासनांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाची उतर ऐकूया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तिलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदलेशीं आयलो आनी ताका ताजेशीं वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचेर, राष्ट्रांचेर आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केदींच सोंपची ना आनी ताच्या राजवटकीचे केन्नाच निसंठण जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोठ्ठो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालना तसलो तीर केलाय. अरंबागतान तुजें सिंहासन गोठ उबें आसा. शासनांक थान तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर केदींच हालोना बदलना. संवसार सरसोर सर्वेस्परा. तुज्या घरान फांकतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकटणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो कातरेचो साक्षी मेल्ल्या मोदे मालगडो जल्मलो, संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकुल आमकां केल्यांत. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पोलेयात कुपां बरोबर येता. सगळीं ताका तोपल्या ती लेगून ताका पोलेतोली आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो पोरजा ताजें दूख कोत्तेल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा, हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचें उतोरें. वडोवकार. उद्गाराक उबी रावया. सगळीं बी रावन आमी गायन गावया.
B9 पान 25 तीसरो श्लोक B9 पेज 25. Soles foram zois, soles foram, soles foram zois, soles foram zois, soles foram, soles foram zois, Peremote udarmo, amcia somia Jezuce, ami klezał czekali, a budúca loduku. Soles foram zois, soles foram, soles foram zois, soles foram zois, soles foram, soles foram zois. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भगवान तुका पिलातान जेजूक म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून प्रतिपाल केलो, हें तूं तुजेच ओश्टुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतेले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलां. हेच पासत हांव जल्मलां, हेच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तींच म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार, द लास्ट संडे ऑफ द लिटर्जिकल इयर. येता त्या आयताराकतान आमी आदवेंताचो काळ सुरू करतलो. आनी दर वर्साक सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या दिसाक, निमाण्या आयताराक पवित्र सभा जेजू राजा क्रायस्ट द किंग ही परब मनयता. आनी आमचे इगोर्जे फुडल्यान कांय बरो क्रिस्तांवाचो मोनुमेंट आसा. एके भाशेन आमच्या पुर्वजांनी आख्खी आळगांवची पवित्र सभा जेजूच्या रायपणांत मिसोड केल्या. म्हणजे मागलां जेजू राया लागीं आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या आख्खी गांवचेर तुजें राज चलय. जेजू बाबा भयणीनो सोगटां सर्वांचो राजा. ही इज अ युनिवर्सल किंग. पूण ताचें रायपण कसलें काय? बाबा भयणीनो थोडेच तेंपान आमच्या गोंयांत आनी आनीक 4 राज्यांनी इलेक्शन्स आसतलीं आनी ताचो बोवाळ आमकां सगल्यांक आयकूंक, वाचूंक, पळोवंक मेळटा. आमी वचून वोट दितलो. वोट दिता ताका राजा म्हणटात आतां. The one voter, you are all kings because you decide what type of government you want and your vote is important. कित्याक फुडलीं 5 वर्सां कसलो सरकार गोंयांत दुसऱ्या राज्यांनी आसतलो ते आमचेर तारलेले आसा. We live in a democratic setup. थंय जेजू राजा ही परब उपकारता काय?
बाबा भयणीनो, एक खंय अमेरिकन शिपाय सोल्जर स्विडनाक गेल्लो. स्विडन इज अ ब्युटिफूल युरोपियन कंट्री. स्विडनाक गेल्लो आनी खंय बासीन प्रवेश करतालो. ताका तिगून आसलेलो एक मनीस उलोवंक ताचे लागीं ताणें म्हणलें, खंय तूं जाणाय अमेरिकेक आमी एकदम मेकळेपणान जियेता. कोणाच्यानूय व्हायट हावस जंय प्रेजिडेंट रावता थंय वचूं येता. न्हूच तें घर पळोवंक, पूण वचून आमच्या प्रेजिडेंटीक मेळूं येता, उलोवं येता ताका, विचारूं येता ताका, भासाभास करूं येता. असले मेकळेपणान आमी जियेता. तेन्ना ताणें म्हळें, खंय तूं जाणाय स्विडनाक फकत प्रेजिडेंटीक मेळूंक वचूंक व्हायट हावजान वचपाची गरज ना. आमचो स्विडन देशाचो प्रेजिडेंट वो राजा आमचे बराबर भोंवता, बासीन प्रवेश करता, लोकां लागीं उलयता. कोणूच ताका गार्ड्स नात, कोणूच ताका सेक्युरिटी ना. तो आमच्या लोकां बराबर वेता. अशें म्हणून खंय अमक्या जाग्यार पावतूच तो मनीस देंवलो. तो भाशेंतलो देंवताच खंय ह्या अमेरिकन सोल्जराक लोकांनी सांगलें, तूं जाणाय तूं कोणाशी बसलेलो तो आमचो किंग गुस्ताव आदोल्फ द सिक्स्थ. तूं राजाशी बसलेलो, तो भाशेंतलो देंवला, तो आमचो राजा. तो व्हडले गाडयांनी मोटरांनी सेक्युरिटी मनशांक घेवन पुलिसेक घेवन भोंवना, आमचे बराबर भोंवता. तो आमचे सारकिलो एक. बाबा भयणीनो, जेजू आमचो राजा, पूण ताची राजवटकी कसली काय? ताका पालास ना, ताका फौज ना, ताका व्हडली मोटरां ना. आमचो राजा आमचे बरोबर आसा. ताका पालास नासली, गोरवांचो गोठो आसलो. ताका कुरव नासली राजाची, ताका कांट्यांचो मुगूट आसलो. ताका फौज नासली, ताचे लागीं फकत 12 शीस आसले, तेवूय जाल्यार पडून गेले. ताका आसलो आपल्या बापाचो मोग आनी बापाचो हुकूम. असलो बाबा भयणीनो आमचो राजा. आनी देखूनच तो हेरां लोकां भाशेन, हेरां देशांच्या अधिकाऱ्यां भाशेन जबरदस्तेन राज चलयना. खुशालकायेन जी कोण आपल्याकूच ताच्या आदीन घालतात तांचेर तो मोगान राज चलयता. तांचे काळजांचेर, तांच्या मनांचेर राज चलयता. आमचे मदीं कितें जाता, आमकां अधिकार ना, आमी खरेंच वोटर इज अ किंग म्हणटा हांव. म्हणटच निवडून काडल्यात ते मागीर आपल्याक जाय तशें करूं येता. आमकां आनी मागीर अधिकार ना. वी बिकम king only for one day when we go to vote, and त्या उपरांत we are slaves. आतां पळयात आमचो सरकार दिल्लीक आहा, आमचो प्रधानमंत्री आहा, ताचे बरोबर दुसरे ताका आदार दितेले आसात. मिनिस्टर्स आहात, कॅबिनेट मिनिस्टर्स म्हूण आहात, स्टेट मिनिस्टर्स म्हूण आहात, डेप्युटी मिनिस्टर्स म्हूण आहात, जायते आहात. आमकां कांय ना अधिकार. आमच्यानी ताका मेळूं वचूं येता, कोणाकूय उलोवं येता, तांचे लागीं ना. ते आपल्याक जाय तशें करतात. एक दिसाचो राजा हांव वोट दिवपाक, आनीक 364 days हांव स्लेव. असली राजवटकी आमची. पेपराचेर तुमी वाचतात फार्मर्स लॉज काडले, फार्म लॉज म्हूण. सगळे शेतकारांचेर आड. शेतकारांनी सुमार 1 वर्स झुजले. 26 नोव्हेंबर वील बी 1 year. झुजले नाका म्हूण कितलेच जाण मेले. आनीक आतां भायर उडयली ते.
नाका म्हणलें राजा ते कायदे केन्ना लोकांक बोबाड मारतात आमकां अधिकार आसलो ना कितलो लोक मेलो आनी आतां आमची आतांची भुरगीं शिकतात ती तांकां थोड्या वेळान खबर पुरो नासची ना कित्याक हिस्टोरियन्स वील नॉट रायट द हिस्टोरियन्स वील बी टोल्ड नॉट टू रायट that there were these farm laws and there were protests. So many people in Punjab died because of these farm laws. कांय बरयलेलें आसचें ना सगळें बरें जाल्लें ही आमची डेमोक्रेटीक सेटअप हाची परिस्थिती कांय बरयलेलें आसचें ना सगळें बरें आहलें because the historians will be paid not to write. बाबा म्हणून असल्या सेटअपांत असले डेमोक्रेटीक सेटअपांत क्रिस्त्र्याची परब आमकां कितें शिकयता बाबा म्हणून बू करून ह्या काळार हांव एक पुस्तक वाचतालो ताचेर अशें बरयल्लें आहा द किंगडम ऑफ क्रायस्ट इज द किंगडम which is under several threats today. आज क्रिस्त रायाच्या रायपणान खेरीत दुसऱ्या आड झुजतात the forces of materialism and consumerism. Forces of materialism and consumerism, they cloud the way several of us wish to have riches and pleasures. आमचो राजा ताचे लायक भांगराचो कुरो ना कांट्याचो मुकूट आहा कोल्यांक दोली आहात वारावेले सुकण्यांक गुंडेर आहात मनशाचे पुताक बिराड करूंक कांय ना जागो ना असलो आमचो राजा पूण आज द वर्ल्ड इज फूल ऑफ materialism, consumerism, जायते प्रिटी होम दिवाळी धमाका आनी कितें जायते तरेचे भाऊ भयणीनो आमी आमची घरां बोल्ल्यांत वी लिव इन अ कन्ज्युमरिस्टीक वर्ल्ड इट इज अ थ्रेट फॉर द किंगडम ऑफ क्रायस्ट द फोर्सेस ऑफ सेन्सुअलिझम and sensationalism, they disturb the hearts and minds of even young people. Sensational news, paper and sensualism, our mobiles, our laptops are full of that. तुका नाका जाल्यार पुरान आपुणूच येता तें is full of sensualism and sensationalism. And हातून देवाच्या राजाक जागो ना. The forces of authoritarianism and individualism have shattered our families and community life. Authority, कुटुंबांत पुरान, समुदायांत पुरान, म्हाका जाय तें करतलो. हांवें सांगलें जालें म्हाका दिसता 1000चे नोट 500 रुपयाचे नोट नाकात हांव रातयां भितर काडून उडयतां गेले नोट्स काबार ऑथॉरिटी इंडिविज्युअलिझम असलें राज बाबा भयण्यो आमी अनुभवता आमचे मदें The forces of relativism and atheism, देव ना असं जाल्यार आसूंदी ताका आमकां पडूंक ना आमी आमचें जिवीत सदांचें सारूया देवाच्या राज्याचेर आड द टिचिंग्स ऑफ द चर्च द टिचिंग्स ऑफ क्रायस्ट आमी आज बाबा म्हणून वी लिव इन अ गॉडलेस वर्ल्ड देव नाका आमकां देखूनच आमचे दोळे उगडूंक देव आमच्या जिविताचो ओरंब आनी शेवट म्हूण दाखोड करूंक पळयात कांयच न्हू करून आमचे मदलो कितलो लोक नाच जालो हे भिरांकूळ दुयेंसाक लागून
आज कितलो लोक ह्या पावसाक, कितलो पावस न्हूच आमच्या गोंयांत, आंध्र प्रदेश, वालंकिणी आनी चेन्नय, आमकांच न्हय युरोपाक, अमेरिकेक थांबून आसतना पावस कोणूच नकडो कित्याक तो. कालूच हांव टेलिव्हिजन पळयता आसतना 3 भासो आंध्र प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्टाच्यो ह्या पावसान उडून गेल्यो, नाच जाल्यो. तांतली फकत 12 मोडी मेवल्यान आनीक 100 तरी लोक मिसींग. भासी रस्त्याचेर वेता आसतना उदकाचो लोट घेवन सगळीं गेली. गोडये भितर नाच जाली. बाबा म्हणिनो देवाचें राज आसा, देवाचें हाजीरपण आसा. तो आमच्या वरूंक जिविताचो आनी शेवट जिविताचो आमकां सदांच दाखोवळ जाता. पूण आमी घडयो लक्ष दिना आनी असल्यो घडण्यो आमच्या मनांत हाडटात. देवान आपल्या हातांत आजून पर्यंत संवसाराचें वेरें दवरलां, सगळ्या मनशां लागीं जायना. देखून जेजू आमच्या काळजांचो माज, संवसाराचोय राजा तो. पूण ताची राजवटकी बाबा म्हणिनो आमी समजूंक जाय. कसली ताची राजवटकी? ताची राजवटकी मोगाची, ताची राजवटकी सेवेची, ताची राजवटकी जिविताची, ताची राजवटकी नितीची आनी प्रामाणीकपणाची. आनी देखून जेन्ना पिलात ताचे लागीं विचारता तूं राजा, आनी जेजू ताका सांगता हूय हांव राजा, हांव राजा. पूण कसलो राजा? संवसारांतल्या राजा सारको न्हय. हांव राजा, जांकां खुशी आसा तांचेर हांव राज चलयतां. म्हजें राज स्वताचें राज. आनीक पिलात विचारता स्वत म्हळ्यार कितें? पिलात जेजू लागीं विचारता स्वत म्हळ्यार कितें? आनी जेजू ताका जबाब दिना. कित्याक तो लोकांक भिवन म्हणटलो आसलो तुमकां जाय तें करात, ताका आतां फुडसार मारात, हांव म्हजे हात धुतां, हांव कित्यान ना. पिलात विचारता जेजू लागीं स्वत म्हळ्यार कितें? माय किंगडम इज ऑफ ट्रूथ, माय किंगडम इज ऑफ जस्टीस, माय किंगडम इज ऑफ लव, माय किंगडम इज ऑफ लायफ. जिविताचें राज. आनी जांचे सवें जेजू आसा ती जेजूच्या राजाची येडदेरी. बावमडीनो ही परब करता आसतना आयज आमकांच जेजूच्या हातीन घालुया आनी म्हणुया जेजू आमचे वयर तुजें राज चलय. आनी भोव करून आमकां ताळगांवकारांक जांचे तांय जेजूचे मोनुमेंट आसा क्रिस्त्र्याचो, आमी आमकांच सोरपूट पळोवया जेजूशी आनी म्हणुया जेजू तूं आमचो राजा. राजा आमच्या काळजांचो, राजा आमच्या एक एकल्याच्या कुटुंबाचो, राजा आख्या आमच्या गांवचो. तुजें राज आमचे मदीं येवं, तुजें राज आमचे मदीं तोगूं, तुज्या राजाची आमी गोवाय जावं. ही कृपा बावमडीनो ह्या मिसांत कोतकोत्यान जेजू लागीं मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया म्हणून सोत मानता देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या उसारा अरे जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संबलो, अपवाद मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार झुडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपदवीदार देव बापायच्या उजव्याक बसला,
तुवें तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आम भयणी भावानो आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारतना जेजू लागीं मागुया ताचें राज आमचे काळजांचेर ताणें चलोवंक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र गोरेब्याचें चित्र आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आपल्या गवळीक मुण्यारपणान दर एका कुटुंबा सोवे हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूचें रायपण फांकारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खंय तावन आयल्या हें वळखून घेवन पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बला सोवे हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सुम्या जेजूच्या राजाचें जिवीत जिवंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. वादोळ मोडाक दुकांत कोश्टांत आनी आडकोलींक सांपडलेल्या कुटुंबांनी देवाचेर तीर बावाड दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. खेरीत भाशेन मागुया बो करून ह्या पावसाक लागून जायते लोकांचें नुकसाण जालां. जायते लोकांक त्रास जाल्यात, जायत्यांचीं घरां मोडल्यांत. मागुया असले उदृश्टाक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणां पासून मागुया सगळ्याक बो करून आमच्या गांवांत शांती समजिकाय बरेपण दिश्टी पडूं आनी आमी सगळीं जेजूक आमचो राजा, आमच्या मना काळजांचो राजा, आमच्या कुटुंबाचो राजा, आमच्या समुदायांचो राजा म्हूण परगट करूंक हे मागणी बापा आमी तुका करता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. आयचें कलेक्शन आमी फॅमिली अपोस्टोलेट फॅमिली सर्वीस सेंटर हाका पाठोवन दितले. हांव भेटून एक आमी गायन गावया दुपाचो जसो पोरमोड C16 पान 35 C16 पेज 35. Ormisvora, Bordana, Somestani, Edroci, Ormisvora, Bordana, Somestani, Edroci, Nubazo, Zozo, Ormisvora, Bordana,
भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जोडून सगल्या मनशांक तुजे बेगी धाडूंक तुजे पुताक हे संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासुया. भावंभयणीनो, चितान ही आमी महास्तुती ह्या क्रिस्तरायाच्या परबे दिसाक चितान आयकुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राजा सर्व रचणीचो. शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सांपाडली. सगले रचणीक आपल्या उदिकाराक आल हाडून एक सासनीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें बोपून दिलें. राज स्वताचें आनी नितीचें, राज जिविताचें, मोगाचें आनी संस्कायेचें. देखून देवदूतांचो दोलबार आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Powi, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Powi, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Zorgani संसार मोजा, zorgani संसार मोजा, mój Boba. Zorgani संसार मोजा, zorgani संसार मोजा, mój Boba. Uzorgi, tu gazoj zor. सर्वेस्पर आमचे नावी, सर्वेस्पर आमचे नावी, येता गासून. सर्वेस्पर आमचे नावी, सर्वेस्पर आमचे नावी, येता गासून. Uzorgi, tu gazoj zor. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन भासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात तुमच्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बांबडीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणीनो, दर एक पावट आमी जेजून शिकयलेले मागणे म्हणटा तेन्ना उद्गारता तुजें राज आमकां यो. बापा लागीं आमी मागता ताचें राज आमचे मदें दिश्टी पडूंक स्टापूंक आमच्या कुटुंबांत तें जाहीर जावंक मागुया. आज हे मागणी करतना जेजूचें राज आमच्या काळजांचेर, आमच्या मनांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर दिश्टी पडूंक राज नितीचें, राज जिविताचें, राज स्वताचें, राज मोगाचें, राज शांतीचें असलें राज आमकां सगल्यांक फाव जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कृपा स्वर्गांत जाता तशेंच आसमानांत. आमचो दिसपट्टो आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पापां आनी आमकां फाटल्यान पळोवन घेवनाका, पूण वायटांतली आमकां आनी सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोंडुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. असतो जेजू सोगटां सर्वांचो राजा. जेजू कुर्सार मरून जिवन जावन आपले राज आमच्या काळजांत मनांत स्थापूंक आसा. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताच्या राजाची येडतेरी जावंक फुडें सोदतली आमी सुभागी.
कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया. D40:7 जुई प्रितीमोग वस्ता पान 70 आणि 5. D47 पेज 75. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, स्वामी जेजू सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताचे दोबाजीक पोरबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासनीक वैभवान स्वर्गीय ताच्या राजान आमकां फावो कर हें आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. मातशें बसुया. बाबडीनो सगल्यांक तुमकां आज क्रिस्त रायाच्या फेस्ताची उनुनीत पोरबी आमी दिता. आज पवित्र सभा जेजूची ही दोबाजीक परब पाळटा. आमच्या कुटुंबांचेर जेजून आपलें राज चलोवंक केरीत भाशेन मागुया. आमचे इगोर्जेंत फेस्ताचें मीस आज 5:30 वरांचेर हें भायर जावचें आसलें, पूण तुमी जाणात पावसाक लागून आनी पावस गळोय नासतना येता, ताका लागून हें फेस्ताचें मीस
आमी इगोजेंतूच भितर करतले 5:30 वाजता. फाटल्या आयतारा दीस आमचे लुजाय साहेबांचे परबी दिसाक तुमचें धर्मदान कलेक्शन जालें 95,000. नोवेनाच्या दिसांनी तुमचें कलेक्शन जालें 70,000 आनी SSVPन आपल्या दुबळ्यां खातीर सेकंड कलेक्शन केलें फेस्ता दिसाक अमाउंटेड टू 75,000. कॅन्टीन केली तुमी वाड्यांतले भाव भयणीनो एकठांय जावन बरें दिसलें. आमी सगल्यांनी येवन थंय वांटो घेतलो. कॅन्टिनांचो देस्पेज काडून प्रॉफीट हाडून आमच्या लागीं दिला 18,100. बुधवारा दिसाक नोवेनाचें कलेक्शन जालें ₹6,200. सगल्यांक तुमकां तुमचे आदारा खातीर देव बरें करूं. जुजाय साहेबांचे परबे दिसाक आमचो म्युजिकल शो जावचो आसलो, एक संगीताची सांज. पूण अकस्मात हे पावसाक लागून आमी तो करूंक जालो ना. जावं ते सावंड सिस्टम जावं ते LED सिस्टमाचो तांकां पावस उदकाचे तेंबे उपकारुनात म्हणून ते बेगीन बेगीन काडूंक पडले आमकां. आतां हो शो आमी कम्युनिटी सेंटरान करतले. तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान जातलो मंगळारा दीस 23 नोव्हेंबर सांजे 7:30 वाजता. तुमचे लागीं तिकेटी आसता त्यो तिकेटी घेवन तुमी वेळार हाजीर जावंक मागता. सगळीं आमी येवया. आमचे तरणाट्यांनी भोव करून क्लेबर आनी प्रशांत आनी बोर घेवन पोट तिडकीन हो वावर केल्लो. हो बरो प्रोग्राम दाखोवंक. पूण आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. पावसाक लागून सगळें बंद करूंक पडलें. आज मिसा उपरांत कोणाक तिकेटी जाय जाल्यार त्यो मेळटल्यो. तशेंच 23 हॉलांतूय मेळटल्यो, हॉला भायर. आमी सगल्यांनी येवचें. म्हजी खास विनंती तुमकां, सगळीं येवया. आनीक आमची ताळगांवची भाव भयणां गायन करतलीं. खेरीत भशेन सगल्यांक तुमकां आमंत्रण येवंक आनीक हो तांचो शो पळोवंक. जातलो 7:30 वाजता कम्युनिटी हॉलांत तालिगांव. बुधवारा दीस 24 तारखेतान ओल्ड गोवा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक आत्मीक तयारी सुरू जाता. कार्यावळ सगळी नोटीस बोर्डांचेर घातलेली आसा. केन्ना मिसां आसात तें सगळें थंय घाला. भक्तीपणी मिसांत वांटो घेवया. सकाळचे 6 वरांचेर मिसाक वचपाक एक बास आसतली. 6:30 मिसाक वचपाक एक बास आसतली. सकाळीं 5 वरांचेर आमच्या आदरार्थान सुट्टेली ही बास. दिसपट्टी नोवेनाक वचूंक कोण सोदता तांकां ही बास 5 वरांचेर वयतली. ब्रेस्तारा दिसाक बायबल स्टडी कोर्स पॅरेबल्स ऑफ जीजस 4:08. सोनवारा दिसाक 27 नोव्हेंबर आमची ताळगांवची पवित्र सभा सान फ्रांसीस शावेराच्या 8 वरांचे नोवेनांत वांटो घेवंक वता. बुधवारा दिसाक पुऱ्यान नांवां दिवंक मागता. ते प्रमाणे बासी करूंक जाय. बासींची वेवस्था करूंक जाय. ते भायर इल्लीशी चाव पाणी ताची वेवस्था करूंक जाय. म्हणटच हांगातान सकाळीं 7:15 बास सुट्टेल्यो आनीक 8 वरांचे मिसाक आमी सगळीं वांटो घेतल्या. पादकुरू येतलो, हांवूय आसतलो आनी हेर पाद्री आसतले थंय. खेरीत भाशेन तुमचे पासतूय आमी मागतल्या. म्हणटच जी कोण बासींनी येतात तांकांच मागीर आमी पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगा वतल्या इल्लीशी चाव पाणी घेवंक. पूण हेरांक न्हय. जी कोण आपली मोटरांक घेवन मोटरसायकलीन येतात तांणी परतून येवंक जाय. पूण जी कोण बासींनी येतात तांचीच आमी ही वेवस्था करतल्या. म्हणटच आमकां तांची नांवां गरजेची. बाबुडीन नातालांच्या सुमयार आमी क्रिसमस बाजार करूंक येवजिला. हो नातालांचो काळ खुशालकायेचो काळ. हो क्रिसमस बाजार जातलो 10, 11 आनी 12 डिसेंबर. 10, 11 आनी 12 डिसेंबर. आनी हो क्रिसमस बाजार जातलो आमचो लो ग्रावंड फ्लोर आसा नवें बिल्डींग
तातूंत जातलो. जाय तेणी तुमी पळोवंक ना आनी पावूंक ना. तुमी येवंक जाय. तुमचें घर तें. पादविकार पाद करूं येतलें, तें बांदलेलें उरतलें. म्हणून तुमी येवन पळोवंक आनी केदो जागो आसा तो तुमकां दिश्टी पडटलो. थंय हें क्रिसमस बाजार जातलो. आनी कोणाकूय तुमकां तर जाय हे क्रिसमस बाजारांत वांटो घेवंक, तुमचे लागीं आशिल्ल्यो वस्तू विकूंक, तुमी एक टेबल घेवंक पडटलें. आनी तिनूय दिसांक टेबल 3000. कित्याक थंय लायट फॅन सगळी वेवस्था केल्ली आसतली. टेबल्स आमी हायर करूंक पडटली. म्हणटच कोणाकूय जाय एका टेबलाचेर कसले तरी तुमी विक्रेक दवरूंक सोदतात वस्तू, तुमी हो कोणूय तुमची घोडची आमी नांवां दिवंक जाय आनी ताका मागीर टेबल नंबर दितले आमी आनी तें सगळें सेटअप करतले. क्रिसमस डेकोरेशन, स्वीट्स, स्टार्स आनी दुसऱ्यो वस्तू. आनी त्याच बरोबर थंय डिफरंट कॉम्पिटिशन्स आसतलीं तरेतरेची. एक दिसाक एक भाशेचें कॉम्पिटिशन आसतलें. आनीक येता तांकां इनामां आसतलीं. लकी टेबल, लकी एंट्री कुपन. म्हणटच तुमी सगळ्यांनी वांटो घेवचो. आनी पयलें ताळगांवकारांक तुमकां प्रेफरन्स आसतलें. तुमी येवन तो जागो पळोवचो. थंय सांजेची आमी मेळचीं. संगीत आसतलें, म्युजीक आसतलें. 10, 11 आनी 12. 12 आयतार, 12 अख्खो दीस सकाळीं 9 ते सांजे 9 पर्यंत आसतलें. दुसऱ्या दिसांनी सांजेचें 4 ते रातीक 9 पर्यंत हें क्रिसमस बाजार एक्झिबिशन आसतलें. तुमी तातूंत वांटो घेवंक आमची तुमकां खास विनंती. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक प्रेयर ग्रूप 6:30, युकरिस्टीक मिनिस्टर्स 8, विमेन ऑफ होप सांजे 5:30. उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन ताच्या राजाची वांगडी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावया. क्रिस्त म्हजे बोगलेक R24, पान 187, R24, पेज 187. Cristoce bogle donuj bazuni, Cristocia davia uzvia paulani, Cristoce sori soglia sulatani, Cristoce boti charuj vatani, Cristoce sori soglia sulatani, Cristoce boti charuj vatani. Cristasu amcia soglia karzani, Cristasu amcia